आज सकाळी पर्यंत आमकां कांयच खबर ना कॉलिंग अटेन्शन मोशन येतलें काय ना. जो बिझनेस येस्टरडे इव्हिनिंग ऑल्सो वॉट वॉज बिझनेस वॉज गिवन दॅट बिझनेस डीड नॉट शो कॉलिंग अटेन्शन. आमी सकाळी बोवाळ मारिलो पळय की कॉलिंग अटेन्शन दाखयना म्हण. सांजचो तुमी मॉडिफायड बिझनेस दिलो. तो मॉडिफायड बिझनेस आज सकाळी आमकां मेळ्ळा पळय ताजेरय कॉलिंग अटेन्शन दाखोवना. सो आमी प्रिपेर म्हणजे वॉट एवर इट इज वी हॅव टू एटलीस्ट गो थ्रू द डॉक्युमेंट्स एवरीथींग स्टडी इट नो. तुम्ही पहिले दीस म्हणजे आज सकाळचे तरी बेगीन तरी करपाक जाय न्ही किंवा पहिले दीस सांजचे तरी लेट सांजचे तरी डिसायड करा. प्रत्येक फावटी आमकां 10 पर्यंत रावचें पडटा न्ही. बाबा खंयचे मोस्ट अर्जंट कितें येता काय म्हणून त्या खातीर मातसो तो डिले जाता इतकें आनी काय ना. बट वील टेक केअर. मातशें पळय स्पिकर हय आतां आमी फॉर एग्जाम्पल आमी काल 3 दिल्लीं तिनांतलें एक आयलें. सो तातूंतले दुसरें पळय आसा दॅट यू कॅन कॅरी फॉरवर्ड फॉर टुमारो. आउट ऑफ दॅट 3 यू हॅव विड्रॉन 1. हय तें सांगलें हांवें तुका दॅट आय टोल्ड यू. other म्हणजे priority because that question is there, so we said that no need of taking. Okay. Speaker sir, I may permitted to carry out the correction in the reply. Start LAQ number 7BD today's list. The word paid may be read as sanction with respect to the salaries of the para teacher. म्हणजे कोणाचो रे कोणाचो? It is 7B. Maintenance one. Maintenance. Second, under the rule 49(2), the rule of procedure and conduct of the business of Goa Legislative Assembly, I seek the postponement of the star LAQ number 5B and unstarred LAQ number 31 listed today's list in the next assembly session. Unstart? It is 5B. आत्ताचो तुमचो. unstarred? आत्ताचो. आणि unstarred LAQ number 31 listed in today's list. 31. Speaker sir, I would like to get to your notice unstar LAQ number 223 under law and judiciary on Goa Lok Ayukta. Answer Yona. We had asked for the orders, final orders passed. Kide kela te sagale details vicharile. Very pertinent question for information purpose. Reply Yona. Unstar question 115 on the revenue department. Sirula Komudad has been in the news for long. Very important question for asking all the information. They have not given on the assurance we had asked for the questions. Taje answer Yona, Speaker sir. Number 11. 115, 223 law and judiciary, 115 revenue. Speaker sir, one more question I had asked on the sub-registers, on the sale deeds that have been executed in the last 2 years. Tazo I reply Yona. That is in the list, but reply has not come in. Speaker sir, J replies I mean Makta, for example, unstar LAQ number 119, which was asked on CRZ violations. Taji CD आज सकाळी मेळटा. म्हणून ती CD घेऊन कितें करपाची? Speaker sir, number मातशे repeat करून 113 and 22 कितें म्हटलें? 115, 115. 223 is on law and judiciary. 115 is on the revenue department. 223 question ना speaker sir. Huh? Question is the 223. Unstar रे. Unstar is आता. Unstar आमकां हांगा दिला न्ही. But it is 223 is not there. It is No, up to the तें one- तूं सांगता. In the list of business which you give first, the LAQs which are printed. No, not laid on the table. There is 177. Speaker sir, 223 is reflecting on the list of questions which are circulated to you Yes, sir. before this print comes out. Speaker sir, म्हाका दिसता कित तरी correction करचे पडटा. म्हाका it is and last in the unstar is a 177. स्पीकर सर हांव परत ऑनरेबल सीएम नजरेक हाडटा हें तुमी दिलां तें आज सकाळीं दिलां जे तुमी बंच दिता ऑफ द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दॅट हॅज बीन टेकन इन द सिस्टम तुमी प्रिंट दितात It is corrected. हाज्या पयलींचो प्रिंट दितात No, I think you can discuss with the speaker, no problem, but it's corrected as on date. It is a 177 I so got. then you have to check the speaker honorable speaker has to check when 223 has gone. Speaker sir, you take note कर. तशेंच स्पीकर सर आमी CRZचे क्वेश्चन विचारला वायलेशन्साचे CD आज सकाळीं दिल्ली आसा कितें करपाची CD घेवन तशेंच स्पीकर सर सब रेजिस्टराचे डिटेल्स मागिल्ले तुजे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स वीच वर कमिंग बिफोर तातून आयिल्लें आयचे हातून क्वेश्चनान नात ते क्वेश्चन खंय गेले सो वी आर आस्किंग 15 क्वेश्चन्स अनस्टार एंड 3 क्वेश्चन स्टार तुमी लिमिटेशन 18 दिता 3 दीस मेळटा इन्फॉर्मेशन समज तुमी दिवंक सोदना जाल्यार असेंब्ली आनी कित्याक आनी समज आसा जाल्यार वॉट इज द एक्शन यू गोइंग टू टेक ऑन डिपार्टमेंट्स वीच आर नॉट रिप्लायंग टू क्वेश्चन्स म्हणजे दे आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड यू हॅव टू आयदर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस or make them answer or make these as postponed star or unstar questions to be answered in the next assembly. Secretary may note down.
नोट डावन न्ही स्पीकर सर, तुम्ही माझे डिसिजन दिया कितें करता ते? पोस्टपोन करून रिप्लाय दिता, दिवचे ना काय कितें करतले ते? इलेक्शन दिवचे सेक्रेटरी टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट अँड कन्सर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. न्ही मागीर कितें तुम्ही पोस्टपोन करून दियात म्हाका? Which यू one? पोस्टपोन दीस Speaker एंड गिव मी फॉर द नेक्स्ट वन. Speaker sir, म्हाका दिसता 2 to 3 questions तरी म्हाका हांगा ह्या लिस्टेटान मेळोंक ना. स्पीकर सर, ऑनरेबल सीएमाच्या नजरेक हांव परत ताजोच पेपर ताका दिता, ते कितें जालां तें ताका पळोवनी. डिलीट जावन डिजॉल्व जावन वो लिस्ट There is a question 111 आसा पळय. Transfer of unstarred LAQ number 223 to Vigilance Section to be answered on 28/1/2021. कितें कित्याक करता तो म्हाका खबर ना. कितें कितें? स्पीकर सर, 111 जो क्वेश्चन आज आसा तो ट्रान्सफर ऑफ अनस्टार्ड LAQ नंबर 223 टू विजिलन्स टू बी आन्सर्ड ऑन 28/1/2021 क्लियरली बरयल्ले आसा. तो आपण वाचना आसतलो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, tomorrow. एक जाले. Speaker sir, I'm on my feet and I'm answering what I have to answer. आवाज कित्याक He's making चडपाक जाय? allegation on the ministry. 1 minute. आवाज I'm कित्याक चडपाक answering. जाय? I'm answering, Speaker sir. आवाज कित्याक चडपाक जाय? स्पीकर Speaker sir, I'm थंड answering. पडलो न्ही. Speaker sir, I'm answering. Speaker sir, he is making allegation on the question of 223. Speaker sir, point of order. Speaker sir, Speaker Speaker sir, sir, point of order. Speaker sir, Can the I'm honorable answering. minister answer Speaker what I am sir, asking you, or you have to Speaker answer sir. me? Point of Speaker order, sir. Speaker sir. Point of order, Speaker sir, हांवें काढला. म्हाका सांगपाचें Point of order, how आसा. can the Speaker sir? 223 ताणे on जो- what basis is he 223 taking point जो of order to question reply आसा. something what I am asking you? Divert केला विजिलन्सान, Speaker sir. Excuse me. Speaker sir, म्हाका दिसता तुम्ही जर न्ही स्टेटमेंट ऑफ द अनस्टार्ड LAQ नंबर फॉर द आन्सर 27/1/21 जर क्लियर कट वाचीत जाल्यार भितरली तिसरी लायन आसा. इट इज एन तो जो म्हणटा पळय न्ही, इट इज एन अनस्टार्ड LAQ नंबर 223 वो फाल्यां आन्सर करपाक आसा 28/1/2021. क्लियर कट Sir, आसा. हे आज आयला सिस्टमाचेर येवना तुमच्या. तुम्ही सांगता ऑनलाईन पळय आणि दिला ऑफलाईन न्ही, केला. Speaker sir. Speaker Speaker sir, sir, दिला न्ही हे टेबलाचेर. updated- Sir, point of order, honorable minister, can you answer? Mr. Seman सांगले. कळना. Already दिला न्ही. अपडेटेड लिस्ट. It is updated लिस्टान दिला तुम्ही आन्सर ऑन 28/1. आज 27 तारखे ताका खबर आसची ना. फाल्यां 28 म्हणून सांग ताका स्पीकर सर. Tomorrow it will Sir, come. बाकीचे प्रश्न कितें करता? Tomorrow it will come. बाकीचे प्रश्न? Noted. Directions will be given. टाइमपास करता. अपडेटेड लिस्ट फाल्यां ट्रान्सफर जाल्लो. स्पीकर सर म्हाका एक सांगपाक जाय. आमचे ऑनरेबल MLA जे आसा न्ही स्पीकर सर, when the updated list even in a booklet was given, they have पयलीं दिल्ले आसा. It is clearly mentioned. It is transferred and to be answered on 28/1. Why these issues are being brought, Speaker sir? And hopping. 2 मिनटां वगीर रावलो सर, ताका कळटलें म्हणून. अशें करपाक जायना स्पीकर, Sir. इतलें सांगता. स्पीकर सर, हांवें तुका विचारला. स्पीकर सर, तुका विचारला. स्पीकर आज तुका सांगला स्पीकर सर. Okay, हांवें please तुका सांगला स्पीकर सर. Minister Zale Supply. There is a small announcement. On 25th January 2021, while the Honorable Governor was present in the House was witness to an unsavory behavior on part of the certain members of the opposition lead branches, wherein placards and banners were waved. It is a well-stated principle that when the government is present in the House, the members must pay their due respect and honor due to the governor who is only discharging his constitutional duty. And before bringing any foreign items in the House, the prior permission of the chair has to be sought, and any action of behavior contrary to the norm in the House has to be within the prior permission of the chair. Further, the conduct of the members who indulge in such undesirable behavior were in breach of privilege of the House. Hence, this conduct is a serious breach of privilege and warrants strong displeasure and reprimand by the House. I warn those members who indulge in this behavior that they are put on the notice, and in future such conduct will not be tolerated. This is the last warning. Thank you. Star question. Postpone star question. Davdekar. One star LAQ 1A. सभापती महाशय, हो पोस्टपोन स्टार क्वेश्चन आशिल्लो आनी पोस्टपोन स्टार क्वेश्चना हांवें विचारलां कितें की डेट ऑफ एप्लिकेशन म्हाका मेळुना. डेट ऑफ एप्लिकेशन इज नॉट देर आनी क्लियरन्स ऑफ एप्लिकेशन दॅट इज ऑल्सो नॉट देर. एनीवे दॅट इज नॉट माय इश्यू बिकॉज I will take this question. Very serious issue. Now you come to 172. There are three categories. A category is municipality. B category is near to municipality, within the vicinity of the municipality. And C category is the panchayat bodies. I want to ask you the question based on 172 page. You just take the 172 page. In this, you have shown that
you have asked to pay for 1,637 square meter area, 1,11,316. That means per square meter, you have asked to pay 68 rupees per square meter. Second thing, this is in Mardol Ponda. Now come to Shirshire Bori, where your MLA, Subhash Shirodkar, is sitting. Now in this 506 square meter area, 83,250, that means it comes to 164.6. How it is? This is my first question. Why these are the differences which are for panchayat area? There are many questions based on this because within the vicinity, I will give you a second example. Kurti, Khanepar, Opa. Kurti is a urbanized area, I understand. What about Khanepar, Opa? What about Betoda, Nirankal, Ponche? Betoda is near to municipality. I understand. It is urbanized. What about Nirankal, Ponche? Yeah, you are supposed to postpone. They are not come. So we want it on record. So one second. Speaker sir, there's a slight correction. The Revenue Department has not postponed question 119. No, you are postponing it. I am postponing it. And now you cannot. You are already postponed. The session has Came started. with it. You answer first this. Question over sound kara nahi. Madam, you, Whatever corrections are to be done, Yes. they can do it after 0 hours. After 0 hours. After 0 hours, you can make a correction. Speaker sir, what the Honorable MLA has asked me, I will have to check on that, but I know that the rates are prescribed, there are different circle rates for different areas. There's a mistake. Pardon? There's a mistake in the deal. That is what I am placing before the House. Amendment itself is wrong. It is, the amendment itself is wrong. Konche, you can ask him, where is Konche, where is Betoda? No, basically. You cannot charge same thing to Konche. Yes, I understand. You got it, no? Yes. Now take my panchayat, Bandora. In Bandora, whatever may be the rate, but you cannot, same Bandora, Gaune portion is there, where you cannot charge that much amount to Gaune portion. Okay, sir. Kiri, in Prior constituency, you cannot charge same thing to the Kiri, because it's not a developed place. Speaker sir, I will check on this and I will get back to you. If there's any correction or anything to be done, I will look into it. So ती मातशें म्हाका आन्सर मेळना जाय तें पूण ह्या हातूंत तुमी हांवें सगळें काडलां एप्लिकेशन डेट जावन स म्हयने This is one issue. एनी हें मेळना NOC मेळना तें कित्याक तातूंत गव्हर्मेंटाचें लॉस जाता गव्हर्मेंटाचें लॉस कशें तुमी NEA जर दिना आसत जाल्यार तुमकां रेवेन्यू मेळना कितलोसोच रेवेन्यू तो इवन 3 म्हयने तुमी डिले करप म्हणजे तुमचो रेवेन्यू 10 कोटी आसूं 25 कोटी आसूं तो रेवेन्यू तुमकां मुखार गेलो हे सगळे कडेन जाता हें कित्याक Because sir, आता ताजो question conversion feature आसा. Now I want to bring to your notice. There is a serious lapse on the part of the म्हणजे amendment केला पयलीं. Now land revenue code पळय आहा land revenue code speaks of changing the land from agriculture to non-agriculture. See, conversion sanad is asked from change of use of land from agriculture to non-agriculture. So sanad always पयलीं वचून sanad दिताले पळय ती agriculture because as per land revenue code everything is agriculture. Every land is agriculture. Even तुझें घर आसल्यार सुद्दां it is considered as agriculture. So you change the use of land to non-agriculture. In 2016, and definition is also there. हांव तुका time चड जातलो म्हणून सांगना, but I can show you the definition of agricultural land, definition sir. of Yes. non-agriculture. Now in 2016, this act was amended. And this act specified that first time sanads are issued for commercial, residential, industrial, अशें म्हणून सनद दिल्या as per this rate. म्हणून ते problem जाता, which is wrong because zones are charged by town planning department. It is under the prerogative of town and country planning department. You earmark the zones, whether it is commercial, whether it is industrial, whether it is some other zone. And you charge so for example, town planning department charges based on the zones.
PDA charges based on the zones before giving development. Conversion sanad basically is a simplification procedure where you go from changing the land use from agriculture to non-agriculture. आता हे कितें जालां हांगा तुमी वेगळे वेगळे रेट लायल्या. Construction industry actually is facing serious problem because of these rates. म्हणजे इवन लहान घर बांदतलो म्हणजे 200 square meter land if he wants to construct a house, I have to go to for conversion sanad. While paying conversion sanad, I am paying for zoning of which has been specified by town planning department. Then I go to PDA. PDA again charges me based on the zone. PDA म्हणटा तुगे commercial इतले पैसे. So what is this? Speakers, I think, though you are not party to this, but I think you should step into this, look into this, because this is actually duplication. Yes, I'll explain to you. So, Speaker, sir, my department also is in the process of simplifying these matters, exactly what you have said. We have given instructions to the Revenue Department is also under the process of issuing instructions to our officers not to forward applications of conversions to the TCB planning department if the zoning certificate with bifurcation of area and under which zoning classification, then the permissible FAR and the plot area under which zone it falls in, and all this has to be within 25,000 square meters. So if it is 25,000 and below, there's no need to go to the TCB department. No, see, I'm talking of, see, 132, the 32A, grant of sanad in settlement zone. Land Revenue Code was amended when we were actually it was based on our, we moved an amendment that time. What it says, whatever is zoned as settlement in outline development plan shall be deemed to be converted, but the applicant subject to payment of fees to the town planning department or the PDAs. Now, what I am saying, your department has to give sanad, basically from converting land from agriculture to non-agriculture. You should not be bothered about whether it is commercial, whether it is settlement, whether it is industrial. What is your business? Revenue department has to get revenue as far as agriculture to settlement is concerned. Excuse me. स्पीकर सर, हाच्या संदर्भातले नवे बिल जे आसा पळय न्ही, हे आमी हे असेंब्लीकूच इंट्रोड्यूस करता. हेच्या संदर्भातले नवे बिल जे आसा पळय न्ही, ते आमी करता. म्हणजे फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द NA करपाच्या संदर्भातले रेट्स आनी ताजे बिल, म्हाका दिसता ते बिल इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत हे जो तुमी सांगता पळय न्ही, तो इश्यू रिजॉल्व जातलो. आतां करता आमी ह्याच असेंब्लीन. Ask them to examine this point, because this point कितें आसा, I think you have understood this point. Yes, my point is, revenue department has no स्ट्रीमलाइन business. करपा खातीरच. Revenue department has no business. सेम थिंग. म्हाका कळ्ळें तुमचं म्हणणें. स्ट्रीमलाइन करपा खातीर आनी इन द फेवर ऑफ द कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लोकांक बारीक लोकांक जे घर बांदपाक जाय, हे सगळें स्ट्रीमलाइन करपा खातीरच नवे बिल आमी इंट्रोड्यूस करता. ओके, सो दॅट त्या बिलांतल्यान तुमी जे सांगता ते इश्यू सगळे रिजॉल्व जातले. येस स्पीकर सर, येस. Next question, Sudhin Dodikal, Postpone Star question 1B. स्वाती माशाय, स्टार LAQ 1B. स्पीकर सर, आन्सर एज पर सायक्लोस्टार. स्वाती माशाय, पोस्टपोन क्वेश्चन आशिल्ल्या कारणान आय हॅव गॉन थ्रू दीस कंप्लीट क्वेश्चन आन्सर्स. पयलीं म्हणजे क्वेश्चन आन्सर्सां सगळें इनकम्प्लीट आसा आनी जे आन्सर दिवपाक जाय मेंटेनन्स फंड विशीं आन्सर दिवना. मेंटेनन्स फंड जो आसा तो इश्कॉलांत बेगीन पावया, कारण अशीं इश्कॉलां आसा आसूनी त्या आनी हांव आनी कांयच जाणना. तो जो म्हाका एकूच एश्युरन्स दिया ह्या क्वेश्चनाचेर की जी गांवांत जी इश्कॉलां आसा त्या इश्कॉलांक मेंटेनन्स फंड जो पयलीं सारको दिताले तो पयलीं सारको फंड्स वेळचे वेळ दिया. स्पीकर सर, ह्या हातूंतल्यान मेंटेनन्स ग्रँट आमी स्कुला खातीर दिता. म्हणजे प्रायमरी स्कुला खातीर आमी ते 400 दिता. म्हणजे सेकंडरी स्कूल, हाय सेकंडरी स्कूल तांच्या म्हणण्या प्रमाणे एवरी इयर ते स्पेंड करतात आनी ताच्या उपरांत दिता. 19-20 मेंटेनन्स ग्रँट जी आसा, फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट दिला, फक्त सेकंड इन्स्टॉलमेंट दिवपाचो उरला. आता काही स्कुलांनी जर आपली UC दिवंक ना आसत, युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सबमीट केल्या उपरांतूच मेंटेनन्स ग्रँट दिली वता. जर स्कुलांनी UC सबमीट करूंक ना युटिलायझेशन सर्टिफिकेट, जाल्यार दिली वचना. म्हणून म्हाका दिसता फक्त आमकां ड्यू टू द पॅन्डमीक एक इन्स्टॉलमेंट उरला फाटलो, तोय बी आमी 31 मार्च पयलीं दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तो आमी 31 मार्च पर्यंत दिता. म्हटल्यार जर कोणाचे स्पेसिफीक कोणाचे उरले आसत, कारण लिस्ट आसा तांकांय सगळे लिस्ट डिटेलान मेळ्ळा,
ओके उरला आसत जाल्यार ते कितें तरी म्हणजे थोडोसो टॅक्निकल तेंच्यांनी UC सबमीट करूं ना म्हणून उरला आसतली बट कोणाचें उरला आसत जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका सांगूं येता स्पीकर सर. Speaker sir, maintenance grants are normally given under the pattern of assistance as salary grants and non-salary grants. तुम्ही salary grants दिता आणि non-salary grants दिता. खुबशा कडेन Speaker sir, 1 year of COVID has taught us a lot of lessons. म्हाका दिसता Speaker sir, last instances of CCTV government दितले स्कुलाक मेंटेनन्स ग्रांटाच्या अंडर ते आज पर्यंत जाल्ले ना. कोविडाच्या वेळार एज्युकेशन डिपार्टमेंट आज पर्यंत वेदर इट्स सॅनिटायझेशन बाकीचे वॉट एवर प्रिकॉशनरी मेजर्स वी नीड टू टेक फॉर स्कूल्स एज स्कूल्स आर स्टार्टिंग और विच हॅव स्टार्टेड तांच्या खातीर एडिशनल मेंटेनन्स कांय ना. आनी तिसरें इम्पॉर्टंट स्पीकर सर वी हॅव मूव टू टेक्नॉलॉजी. Although we have still not been able to support, which is still an issue we are taking with the government, in terms of providing gadgets, computer classes करपाक स्कुलान तरी computer labs तुम्ही आता अंडर मेंटेनन्स ग्रांट्स दिवन तुम्ही करपा जाय. ह्यो 3 गोष्टी केल्यो स्पीकर सर जाल्यार वी विल बी एबल टू गेट प्रॉपर मेंटेनन्स फॉर एडेड स्कूल्स. दुसरें हाजे रिलेटेड इज यू आर गिविंग लोन्स एज फ्रॉम द गव्हर्मेंट. ती स्पीकर सर इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न. एज्युकेशन डिपार्टमेंट इज रिप्लायींग की लोन जे घेतल्या तांणी रिपे करूना ताजें इन्फॉर्मेशन तांचे कडेन अवेलेबल ना म्हणून. यू कॅन रिफर टू रेजिनल्स क्वेश्चन. पोस्टपोन स्टार LAQ नंबर 1 आज रेजिनल्डाचो रिप्लाय आसा. थंय तुमी लोन जे स्कुलांनी घेतले फॉर एक्झाम्पल काणकोण तांचे रिप्लाय तांणी परत रिपे करूंकच ना. आनी युअर डिपार्टमेंट रिप्लायज की गव्हर्मेंट अमाउंट पेड टू गव्हर्मेंट टील डेट दे से इन्फॉर्मेशन इज नॉन ट्रेसेबल. दिस इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न. एक वाटेन स्कुलां स्पीकर सर पयशांक रावता एडेड स्कूल्स टू एन्श्युअर बेसिक्स आर देअर फॉर द चिल्ड्रन. Second side, loans are given by the department where the information is not traceable of recovery. So, म्हाका ऑनरेबल CM कडेन मागणी आसा की ह्यो 3 इश्यू जे मानल्या कोविडा खातीर कंप्युटर क्लासेस आणि CCTV हाजेर तुम्ही ह्या वर्साच्यान कन्सिडर करचे. आणि एज रिगार्ड्स टू दीस लोन जे इन्फॉर्मेशन मेळना हाजेर तुम्ही कितें सांगूंक सोदता ते CMन सांगचे. स्पीकर सर त्याने पयलो जो लोनाचो विशय उलयलो पळय न्ही तेजेर सांगता कदाचित आमच्या डिपार्टमेंटान इन्फॉर्मेशन ना म्हणून दिलां आसतलें उत्तर. खरें म्हणजे थोडी अजून हांवें फाटले फावटी पळयतालो की खुबशीं स्कुलां लोन घेता बट तेंच्यांनी अजून रिपेमेंटूय करूंक ना. हांवें फाटलेच फावटी इन्फॉर्मेशन इन्स्ट्रक्शन मेळना म्हणटा रिप्लाय. लोन रीपे करना वी कॅन अंडरस्टँड बट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन अवेलेबल ना इज नॉट समथींग वीच यू हॅव टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. स्पीकर सर खुबश्या जाणांक डिपार्टमेंटांनी संवय जाल्या रिकॉर्ड न दवरपाचे. आतां ऑलरेडी सगळ्या जाणांक म्हणजे सगळे रिकॉर्ड मेंटेन करपाक जाय हाजी स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी गेल्या. बट तरी सुद्दां म्हणजे ताणें जो रेज केला आय एम कन्सर्न अबाउट दॅट. तो डिपार्टमेंटा कडेन इन्फॉर्मेशन 100% आसपाक जाय ताची गरज आसा. द सेकंड त्यांनी ड्यू टू कोवीड म्हणजे सद्या आतां सॅनिटायज करपाक आनी ते आमी वेगळी ग्रँट अशी दिवंक ना म्हळ्यार म्हाका दिसता की ग्रँट इन एड स्कुलांनी खंय तरी आपुणूय बी स्पेंड करचें कारण गव्हर्मेंट स्कुलांनी आमी हो प्रयोग करता बट खंय तरी तांच्यांनी आपल्या सायडींतल्यान एखादो कारण दीस इज अ पॅन्डमिकच्या काळांत खऱ्या एडेड स्कुलांनी म्हणजे आपुणूय थोडेशे बऱ्याचशा PTAनी स्वताहून इनिशिएटिव्ह घेवन सॅनिटायझेशन आणि हे सगळें केलां. उरलो विषय कॉम्प्युटर लॅब आणि CCTV. आमचो पॅटर्न ऑफ एसिस्टन्स जो ठरलेलो आसा त्या पॅटर्न ऑफ एसिस्टंटा प्रमाणे आमी ग्रँट दिता. बट रिगार्डींग द कॉम्प्युटर लॅब आमी येता त्या बजेटान कारण फाटल्या बजेटान आमचें म्हणण्यार प्रोविजन आशिल्लें बट कोविडा खातीर शक्य जालें ना. बट नक्कीच फुडल्या बजेटान प्रोविजन जें आसा हें कॉम्प्युटर लॅबा खातीर एडवान्स टॅक्नॉलॉजी सयत आसतलें हाज्या एश्युरन्स दिता. Speakers, only one point I want to raise. Some of the teachers who have got COVID and COVID zala tanga, they have a small difference as far as how they are marked. They are marked present. Their sick leave is not given. Some small issue because COVID uleta stona. So just look into that issue where some teachers who had COVID have even taught from home. तांकां लीव दिलो ना आनी कितें दिलो ना तो एक इश्यू सर आमी गव्हर्मेंट स्टाफ सुद्दां जांकां कोवीड जाल्ल्या पळय न्ही तांच्यांनी मेडिकल लिव्हेर वचपाचें म्हटलां. ओके पूण म्हाका दिसता जे टिचर्स हो फक्त कसो आसता तांचें म्हणणें ती लीव धरची न्ही बट ऑल जशें गव्हर्मेंट स्टाफा खातीर मेडिकल लीव तांच्यांनी घेवपाची फॉर द सेम वे टिचर्सांनी बी मेडिकल लिव्हेर वचपाचें. डिफरन्सीस आहाय थोडे. Some teachers have brought to the notice of the department. देखून ना बट क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन आसा. एब्सेंट कितें म्हणून दाखयलें ना. तांच्यांनी मेडिकल लीव सबमीट करपाची. दिल ना. दे कॅन सबमीट द मेडिकल लीव सो दॅट कोविडांत नासलेल्यान मेडिकल लीव आपली सबमीट करपाची. Next question, star question number 1, Francis Silver. Speaker sir, question number 1A. As
given on the portal, Speaker, sir. Speaker sir, I question विचारले मिनिस्टराक uninterrupted power supply 24/7 in Sant Andre constituency. Speaker sir, power supply बरो आसा 24/7 आमकां लायट आसात सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हातून दुबाव ना. मिनिस्टर काम बरें करता कितेंय सांगलें जाल्यार फास्ट काम तेजें, पूण जे तेजे इंजिनियर्स आसात डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर्स सारकें काम करनात. ते कारणाक लागून आमकां खुबसो प्रॉब्लेम जाता. स्पीकर सर, हांवें ताका प्रपोजल मांडलेले. स्पीकर, वेदर द गव्हर्मेंट हॅज एनी प्लॅन्स टू प्रोवायड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय 24/7 in Sant Andre constituency, answer म्हाका येस मेवला. स्पीकर सर, the feeders feeding Sant Andre constituency in Pilar substations and Bamboli substations, 11 kV Neura feeder ABC, second 11 kV feeder Agasai feeder ABC, third 11 kV Sridham feeder UG underground, fourth 11 kV Bati feeder OH overhead. Speaker sir, जो आगासाई feeder आसा आणि नेवरा feeder आसा हो एरियल बांच घातलेलो आसा. जेन्ना हो एरियल बांच घातला तेन्ना सावन हो सारको फॉल्टी एरियल बांच. हांव जाणा मिनिस्टर, जाणा हें काम कितें प्रॉब्लेम जाला. एवरी नाव एंड देन जे पावसान इतलो अनइंटरप्टेड जाल्लो, एक वरान लायट वयताली आनी आमकां 5 वरां 6 वरां 10 वरां लायट आसनाहली. हो केबल फॉल्टी आसलो. पूण आतां तो केबल आमी जायते मिटिंगे घेतले मिनिस्टरा कडेन, केबल आतां तो रिस्टोर केला, न्यू घातला. आतां ह्या दिसांनी तें मातशें प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. आयजूय सकाळीं नेवरा फिडराचेर सप्लाय ना जाली. कितें तरी प्रॉब्लेम जालें, अजून पासून तें जावंक ना. जालें जाल्यार नॉक आतां. स्पीकर सर, हांवें ते कडेन अनइंटरप्टेड सप्लाय म्हणटा, पूण म्हजे प्रोजेक्ट जे प्रोपोजल आसले 2017 हांवें प्रोपोजल ते कडेन घातले डिपार्टमेंटांक. खुबशे प्रोपोजल पेंडींग आसात. स्पीकर सर, फर्निश डिटेल्स म्हणलेले ताका. द मेन सोर्स टू द एबाव फिडर्स इज फ्रॉम 33/11 kV Bamboli and 33/11 kV Pilar substation. Further, in order to minimize power failures, appropriate action such as pruning of trees, replacement of deteriorated poles, greasing of AB switches, maintenance of lines and equipments, rejumpering of lines, conversion of distribution system from overhead to underground system, aerial branch cable in remote areas and enhancement of transformer So you should ask question. capacity have been. Speaker, you should ask question. Member, Speaker Waste sir, of timing. just ask the question. म्हाका 24/7 लायट जाय, अनइंटरप्टेड लायट आसा आमकां. तेका लागून हांवें प्रोपोजल घातलेले आसात. तेका लागून हांव तेजे नोंदरे काडटा. अजून पासून तो काम करना. कित्याक काम करना? स्पीकर सर, अशें विचार. हे विचारता हांव. स्पीकर सर, म्हाका तेणें टेंडर काडलेले. मिनिस्टरान डिपार्टमेंटान टेंडर काडलेले आसात 2017. ते टेंडर खंयचे काडले ते सांगता ताका हांव. तेच विचारता हांव. टेंडर केन्ना काडलेले ते पळय. स्पीकर सर, एक विचारता पयलो हांव. वर्क ऑफ कन्वर्शन ऑफ 33. अरे टेंडर खंयचो जाला तो पयर विचारता मरे हांव. स्पीकर सर, टेंडर खंय तें खबर आसा हांव नको. तेणें म्हाका दिलेलें आसा. विचार. स्पीकर सर, work of conversion of 33 kV SC overhead line to underground 3 core 400 square meter SLPE cable from 33/11 kV Bamboli substation to Pilar substation for a distance of 9.12 kilometers under Tribal Welfare Fund scheme for amount of rupees 4,06,25,385 is tendered. However, the amount quoted by L1 bidder Messrs. Nanu Engineers Private Limited at
the rate of 4.51, 4 crores 51 lakh 52,000 is 11.14% above. Since the percentage variation is abnormally high, the tender will be cancelled and recalled. टेंडर म्हणटू कॅन्सील करतलो आनी रिकॉल्ड करतलो हो केन्ना तूं टेंडर कॅन्सील करतलो आनी रिकॉल करतलो तें म्हाका सांग कित्याक म्हाका अनइंटरप्टेड सप्लाय जाय हें पयलीं म्हाजें क्वेश्चन. Yes. स्पीकर सर जो हो इश्यू आसा पळय स्पीकर सर हांव आन्सर करता स्पीकर सर आय एम ऑन फीट आन्सरींग द क्वेश्चन. स्पीकर सर आय एम गेटिंग मातशें डिस्टर्ब जाता स्पीकर सर मातशें कोरम मातशें. स्पीकर सर एज द ऑनरेबल MLA ऑफ सान आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीज एक क्वेश्चन मांडला हांव ताका सांगूंक सोदतां की ज्यो गोश्टी तेणें सांगल्या हांव एक क्लॅरिफाय करूंक सोदतां की तुजे नेवरा बाती आगासायम शिरोडा तुजे शिरगांव हे फिडरान थोडो अंडरग्रावंड आसा थोडो ओवरहेड आसा आनी तुमकांय खबर आसा स्पीकर सर की एक तेजे आयलँडाचें काम ऑलमोस्ट 2 crores 17 lakhs जे आमी उलोवन म्हाका दिसता आतां कंप्लीट जाला ऑफ रेनोवेशन इम्प्रुवमेंट. एज फार एज द केबल ऑफ 33 kVA जो ताणें प्रश्न मांडला स्पीकर सर 33 kVAचे जो केबल आसा तो बांबोली टू जो बांबोलीच्यान भायर सरता तो पिलार वयता तो ऑलरेडी 8 किलोमिटराचो केबल बॅलन्स अंडरग्रावंड करपाक टेंडर काडलेलो आनी तो 11.14% एबाव जालो. आतां गायडलायन जे फायनान्स डिपार्टमेंट दिल्ले आसा की 5% एबाव जाल्यार ही आमकां वर्क ऑर्डर दिवपाक मेळना. आतां ताका लागून तो टेंडरींग प्रोसिजराचो कॅन्सील करपाचो प्रोसिजर कित्याक आतां सगल्यो गोश्टी कॅन्सील करतना करून मागीर परतून टेंडर करपाक जाय. सो प्रोसिजर जो आसा हो फायनान्शियल जो डिसएप्रूव केला 11.14% एबाव तो टेंडरींग प्रोसेस कंप्लीट जाला म्हाका दिसता 7-8 दीस जाले. परतून फ्रेश एस्टिमेट आतां GSR बी कितें चेंज जाला सिविलाचो तो कित्याक ताका एक्सकवेशन बी आहा तो रेटी चेंज जाला इलेक्ट्रिकल आयटम चेंज जावना पूण PWDचे आयटम चेंज जाल्या सो ताका रिकास्ट करता आनी म्हाका दिसता एक विदीन एक 10 दिसां भितर बिफोर फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवारी आमी ताका रिटेंडर करता स्पीकर सर. दुसरी गोश्ट जे ताणें विचारला स्पीकर सर की जे अंडरग्रावंड ताणें एक प्रश्नान विचारला की ऑलरेडी टेंडराच्या कामाचे हांवें आन्सर दिला. बांबोली 33 kVA दुसरो फिडर जो आसा तो पार्ट अंडरग्रावंड आसा पार्ट ओवरहेड आसा स्पीकर सर. तेजेर आमी एस्टिमेटाचे काम चालू केल्लें आसा आनी वी वील ऑल्सो सी दॅट विदीन द नेक्स्ट 15-20 days तोय पार्ट जो ओवरहेड आसा कित्याक आतां तुजे अंडरग्रावंड फिडर जे आतां आमचे कदंबा स्टेशनांतल्यान भायर सरता आनी ते वयता आतां रोड डिगींग आसल्या कारणान कामाक थंय डिस्ट्रप्शन जाता कित्याक आतां परतून हो PWDचे अंडर जो कनेक्टींग हायवे आसा कदंबाच्यान जो न्यू ओल्ड गोवाचो बायपास आसा तो केस काबार जाल्या आनी तें घर मोडलां. आतां पयर तोच फिडर डॅमेज जावपाचें कारण तांकां इंटरप्शन जाता. सो तो PWDचें काम जें चालू केलां ताका आतां आमी शिफ्टींग करपाचो एस्टिमेट करता. शिफ्टींग फ्रॉम जो अंडरग्रावंड केबल आशिल्लो जो हायवेचे मदीं येतालो तो आमी शिफ्ट करता आनी तेजो एस्टिमेट मागीर इंटरप्शन मातशी कमी जातली स्पीकर सर. तो आतां काम चालू आसा करपाचें स्पीकर सर. Okay. Speaker sir. Only one supplementary. Only one supplementary. अरे हांव उलयतां स्पीकर सर Only one supplementary. Only one. Speaker sir. अरे बाबा त्या डिस्टर्ब करना कित्याक डिस्टर्ब करता तुमी उलयता डिस्टर्ब करता आमी करिना लेट हिम स्पीक नो इट इज Speaker sir. उलो बरें ताका In म्हाका कनेक्ट आहा ते आय वांट टू आस्क सप्लिमेंटरी In South Andre मतदारसंघात 7 villages आसात. इज फ्री मॅन टू टॉक. In 2017 हांवें 5 ट्रान्सफॉर्मर मागले एस्टिमेट केल्ले म्हाका 10 दिल्या उलय तूं अरे बाया डिस्टर्ब 2000 एस्टिमेट केल्ले आसात. आगासाई मोयता आगासाई सुलाबाट पाती बांबोली आनी गोवा वेल्ल्या. मिनिस्टर म्हाका आन्सर दिला इन आन स्टार्ट क्वेश्चनान
Sanction wide AS 88 CSC Technical 5 2018 dated 21/2019 for an amount of rupees 2,17,082 to 38. टेंडर जाला म्हणटा तो मेंबर क्वेश्चन विचार क्वेश्चन वो गडर दिवन 180 डेजां भितर जातले म्हणटा 180 डेज लागतले आनी जाल्यार आमकां अनइंटरप्टेड कशें जातलें स्पीकर सर हेजो आन्सर म्हाका दिवचो मिनिस्टरान ओके एक कॉल जालो स्पीकर सर जे तुजे इंजिनियर्स आसात हांव चार्ज करूंक सोदना पूण एक इंजिनियर जो आमचो एक जेई आसा तेन्ना हांव सांगता तुका जायते पावट सांगलें हांवें रोहन म्हण नांव काडना ओके अरे काम करना ताका ट्रान्सफर करून द्या स्पीकर सर आगासाई गोवेल आगासाई नेवरा आनीक आजोसी मांदू दोंगरी ही पंचायत ताका पडटा येईक आनीक Name should be expunged. येईक आनी जेईक हांव हे विलेजीन घेवन गेलो कंडक्टर इतले डावन जालेले आसात लायन देंवलेली आसात अजून ते सारके करनात आता सुशेगाद काणयो कोण एक मिनिट राव आमकांय तशेंच करचें पडटलें Let him ask the question. Because the question विचारून दी न्हू It is related to me. I want to ask a supplementary question. Let him answer first. Let him answer. क्वेश्चन विचारतना रे Speaker sir, we follow certain decorum in the house. आम्ही बोबाट करता त्याला विचारून दी न्हू आणि तुम्ही आम्ही disturb करना आजपर्यंत तेका. डेकोरम नाही स्पीकर ऑनरेबल स्पीकरान आजपर्यंत डेकोरम दवरला बरो दवरला केन्ना इनजस्टीस कोणाचेर करूं ना अशें हांव समजता म्हाका दिसता अशें कित्याक एलाव करनाका इट गिव रॉंग मेसेज टू एवरीवन फाल्यां एकलो Speaking the fact. Speaking the fact. People are suffering from. हांव नको ओपोजिशन लिडर कितें सांगता तो काय कित्याक हांव क्वेश्चन विचारता तेका डेव्हलपमेंटाचे कित्याक तें उरला काय म्हण पेंडींग Ask specification. पेंडींग अरे पेंडींग क्वेश्चन विचारता हांव Specification. स्पीकर सर एडवोकेट जाय पडटा हांगा एडवोकेट जाय पडटा लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर शुड स्टेप अप एंड टॉक अबाउट दिस why you are sitting down otherwise तू बरो Because let him ask because it is interconnected Santa Cruz and Sant Andre. Let him ask the question. I have asked my supplementary question. हे कोण एडवोकेट हाडल्या Advocate हिंगा आसता कितें कोण हिंगा प्रोफेशनल एडवोकेट ना काय ब्रोकर हाडल्या Francis. Yes. हांव सर हांव ते कडेन विचारता मिनिस्टरा कडेन विचारता हे लायन ते कंडक्टर देंवलेले आसात मौन व्रत अरे मिनिस्टरान बरें केला मौन व्रत घेतला सारकें जाय तितलो टायम काड म्हणटा अरे विचार पोल्स डॅमेज Sir, I have an observation to make as Legislative Affairs Minister. It's a fact. See, this is a August House. We are supposed to conduct very serious business. And you have to ask and elicit those replies which deserve the attention of the people of Goa. We represent them. Speaker, sir, just let honorable member not ask for sake of asking and waste the time of the House. Let it be from any side, Speaker, sir. As they have been saying, you have maintained the decorum of the House. I also want that the decorum of the House should be maintained. That's why even the other day when they were carrying placards also, I was not happy with that. Because that is no way, Speaker, sir. And you have rightly reprimanded, Speaker, sir. Minister. स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें ना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हाजे कितें आसा तें हांव म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तेजे क्वेश्चन घालता तेका हांव Last question. विचार ना जाल्यार कितें बसता हांव तर Last question. Come on. Last question. तूं ओगी राव पात्रांव Francis, last question. क्वेश्चन येता तेन्ना तूं विचार तूं म्हाका डिस्टर्ब हांव स्पेसिफीक क्वेश्चन विचार हांवें दुसरें विचारला तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी विचारला हांवें सांत आंध्रे मतदारसंघात विचारला हांवें कोणाक विचारला मारगांव विचारला Minister. तुम्ही टाइम वेस्ट करता मरे म्हाजो तुम्ही उलयता कित्याक Francis. स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन विचारता question. लास्ट क्वेश्चन विचारता हे तूं सगळे विलेजीन इन ऑल द विलेजीस आगासाई गोवेल्ल्या आजोसी मांदू दोंगरी बाती
कुर्का बांबोली आनी श्रीदाम पार्ले कंडक्टर तुजे सगळे देंवलेले आसात. हे तूं इंजिनियरांक सांग आनी बेगीनचे बेगीन हे कंडक्टर लायन हे स्ट्रीट करून लायन ते ओडून दिवचे. पोल्स डॅमेज जालेले आसात. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट लास्ट पिलार जंक्शनाचेर पिलार टू सजी कडेन 1 वर्स जालें स्ट्रीट लायट पेडना. कंडक्टर फेल जाला आसा वो केबल फेल जाला. हांव नका मिनिस्टराच्या नदरे काडला की कित्याक करना काय म्हण. हें तूं बेगीन करून दिवचें. स्पीकर सर, हांव दुसरी ऑनरेबल MLAन जो प्रश्न विचारला जे थोडेशे गोष्टी काम करना म्हणटा तेजेर हांव लक्ष घालताच. दुसरी गोष्ट जी आसा तेणे प्रश्न विचारला की जे वायरी डावन जाल्या ताका स्पेसिफीक जर म्हाका बरोवन दिले हांव ते पळयता स्पीकर सर. आनी ज्यो गोष्टी तेजे मतदारसंघात जे स्ट्रीट लायटीचे जे काम आसा तो पर्टिक्युलरली जो सांगता पळय थंय कितें जालें सर स्पीकर सर ते स्ट्रीट लायट जे 5 चलना ते सेक्शन चलना ताका 440 जाले स्पीकर सर. ताकाय खबर आहा ते तुटोन पडोन 440 जावन ते सगळे आखी लायन पिड्यार जाल्ली. तेणी आतां थंय टेम्पररी CFL बल्ब घातलेले ते आतां आज सांजे ते LED घालून चेंज करून घेतलो स्पीकर सर. थँक्यू. Now, 1 minute, enough. Next question, Dhananjay Sopte. I may be permitted to ask star LQ number 2C. Speaker sir, the answer is given as per the portal, Speaker sir, on the portal. Speaker sir, माझो क्वेश्चन जो आहे very म्हणजे रिलेटेड टू very सिरियस इशू. हांवें स्टार्ट केलो विशीं रेज करपाक in the year 2017. म्हाका हांगा नो डावट इन बिटवीन जे मिनिस्टर जाले आमचे पावर मिनिस्टर आतांचे आसात काम बरें करतात. पूण 2017 पासून आज डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आसात चीफ इंजिनियर पासून सगळे JE पर्यंत म्हाका प्रश्न पडटा हे करतात तरी कितें. मांद्रे ही म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी कोस्टल बेल्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मोर्जी विलेज टू केरी तेरेखोल लोकांची अडचण आहा लायट म्हणजे पावर सामकी ना. ताजे खातीर जेन्ना हांव 2017 परत आमदार जालो तेन्ना मागणी केली सरकारा कडेन की म्हाका सब स्टेशन जाय. याद जाता तेन्नाचे आमचे मुख्यमंत्री भाई पर्रीकर म्हाजी मागणी तांच्यांनी मान्य केल्ली आनी जेम हांवें मागलेलें. क्वेश्चन असो आहा की हांवें म्हटलां की वॉट इज द प्रेझेंट स्टेटस ऑफ सब स्टेशन इन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. 3 वर्सांनी उत्तर म्हाका मेळटा. पूण खेदान म्हणजे सामके हे जे डिपार्टमेंटाचे हेड आहात इंजिनियर आहात तांकां ब्लेम करीनशें दिसता. कारण हांच्या कडसून म्हाका तरी न्याय मेळना. म्हणजे म्हाका म्हणजे म्हाज्या मांद्रे मतदारसंघात लोकांक न्याय मेळना. 2017तली मागणी 2018 आन्सरय मेळ्ळें म्हाका. कारण तेन्नाचे आमचे मुख्यमंत्री ताणें फुडें व्हेलो. टेंडरय जालें. 1 वर्सा उपरांत तेच टेंडर जे ओपनय जाल्ले एजन्सी नेमलेल्यो म्हणजे कोट केल्ले तातूंत मेसर्स नानो इंजिनियरींग प्रायवेट लिमिटेड, गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्याच बरोबर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्मन इतलेच जावन हांगा 2/7/2019 फूल टेंडर प्रोसेसच म्हणजे प्रोसिजरच कॅन्सल जाता. बरें, ताचे उपरांत परत हांवें क्वेश्चन घातलो इन प्रोग्रेस. आज म्हाका आन्सर मेळटा ह्या हावजान ह्या डिपार्टमेंटाच्या हेडा कडसून की रिवायज एस्टिमेट फॉर सप्लाय ऑफ एस्टिमेट. वॉट इज दीस? ऑलमोस्ट आफ्टर 2.5 years ही जर ह्या डिपार्टमेंटाची जर काम करपाची पद्दत म्हणजे आमी आमच्या जनतेक न्याय कशें दितले? कितें सांगतले जनतेक? टेंडर एक फावटी जाता
बीड ओपनय जाता, परत कॅन्सल जाता. कॅन्सल जावन परत एका वर्सान म्हाका आन्सर मेळटा की रिवायज इस्टिमेट करप चालू आसा. म्हाका आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरा कडसून जाणून घेवपाक जाय, हे डिपार्टमेंट जर अशेंच जर चल्ले जाल्यार आमी आमच्या जनतेक न्याय कशे दितले. एक तर ह्या डिपार्टमेंटाचे हेड जे आसात हांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय, कारण तेंच्यांनी दिल्ले आन्सर हांव तुमकां सांगयता हांगा. आज जर परिस्थिती पळयली, जेन्ना 2018 म्हाका क्वेश्चनाचे आन्सर दिता आसतना टायम कितलो जायो अशें म्हटलेलें हांवें, कितलो लागतलो. तेन्नाचे पॉवर मिनिस्टर आनी ऑनरेबल आमचे तेन्नाचे CMन आन्सर दिले की 24 months जावन गेले. आज म्हाका आन्सर मेळटा वर्क्स ऑर्डर इश्यू केल्या नंतर 180 days लागतले. अजून पयलींचे कॅन्सल. स्पीकर सर, हांवें ऑलरेडी क्वेश्चन विचारला. ज्या पद्दतीन क्वेश्चन विचारपाक जाय म्हाका दिसता हावजांतल्या सगळ्यांक म्हाका दिसता बरें नॉलेज आसा जाणून घेवपाचें. म्हाका दिसना बाब विजयाक कितें म्हणून दिसता तें, जाय जाल्यार हांव शिकोवंक शकता हाव टू रेज द क्वेश्चन इन दीस हावस. न्हू कितें म्हणलें? नाही, म्हाका शिकोवचोय पडटलो तुका. हांव तुका शिकोवचोय पडटलो. हांव सुरवातेक केल्ली आहा. स्पीकर सर, ह्या मेंबरान आपले पळोवचे, दुसऱ्याचे पळोवचे न्हू. ह्या फातोड्याच्या लोकांची खत करची, ह्या मांद्र्याची तूं खत करूं नाका. दयानंद सोपटे कापासतात आहा. डोंट टेक टेक्शन ऑफ मांद्रे. मिस्टर विजय सरदेसाय, डोंट डिस्टर्ब मी. तुका डिस्टर्ब करपाचो म्हाका रायट ना. तुका स्पीकर सर, मेंबराक कितें उलोवपाचें अवश्य उलोवचें. प्लीज सीट. ताणें म्हाका डिस्टर्ब करचो न्हू अशें हांवें pass खूब comment. पळयलें. Don't pass comment. What is going on? Don't pass comment. Just sit. स्पीकर सर, How can he address me? स्पीकर How can he address me, Speaker sir? This is a virus. question. What is Oh, virus झालो. Health Sir, Minister, how can he address me? answering. let him Pray. answer. Why? मेंबरान माझ्या सारकेल्या ताच्याकून सिनियर मेंबर आहा ताका शिकोवपाची गरज ना. Hold my legs. Just sit down. स्पीकर सर, My request to members, don't interfere in other questions. Question जायना बरं, सोबत ना बरं question. सोपचोय ना, कारण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहा. दॅट डिपेंड्स ऑन मी अँड ऑनरेबल स्पीकर इज देअर टू टेक द डिसिजन, Very good. नॉट बाय द मेंबर लाईक यू. Very good. सोबतोय. स्पीकर सर, आता पळयात, पब्लिका खातीर गेले 2.5 वर्स हांव डिमांड करता, जाल्यार डिपार्टमेंटाचे आज आन्सर मेळटा रिइस्टिमेट. म्हाका प्रश्न पडटा हांगा तांचे दिल्ले आन्सरा. हांव जें मागता हें म्हाज्या मांद्रे लोकां खातीर मागता. आनी हांगा जे प्रायवेटवाले खंयच्यान तरी येतात, वेगवेगळे रेड्डी आसो, शर्मा आसो, आनी कोण आसो, तांची मागलेली कामां विदीन शॉर्ट पिरियड हेच डिपार्टमेंटाचे लोक करतात. कितें म्हणा हांवें तांकां हांगा हांवें वेगवेगळ्या म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे गांव आसा ते ट्रान्सफॉर्मर मागले. ते स्वरात ट्रान्सफॉर्मर मेळना. आनी प्रायवेट पार्टी जे मागता हे पळय ते लिस्ट घेतला हांवें. विदीन 3 or 4 months कितें जाल्ला हें? आमी लोकांचे चिताप काय हे भायले दिल्ली गल्लीन सुद्दां येतात पळय तांचे चिताप? स्पीकर सर, हांव जाणून घेवपाक जाय ऑनरेबल मिनिस्टरा कडसून. ताच्या पलीकडे आनी एक उदाहरण दिता. एक मनीस म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत खंय तरी एक हॉटेल इस्टाब्लीश करता, ताका पावर मागता तो अरावंड 550 kW. हांवें ऑब्जेक्शन रेज केलें, कारण म्हाका लोकांक जाय तें मेळना. हाका दिवचें न्हू, जेन्ना लोकांक पयलीं दितले ताच्या उपरांत त्या मनशाक दिवचें. विदीन 15 days, हे पळय तारीख तुमकां सांगता, 14 म्हणजे 14/11/2019 ताका सँक्शनय दिता. बरें, म्हाजे बिंग ए MLA ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑब्जेक्शन आसून सुद्दां इस्टिमेट सँक्शनय जाता विदीन 8 days. पळयात, 14/11/2019 आनी तेजो इस्टिमेट सँक्शन जाता 21/11/2019. हांव जी मागता लोकां खातीर ती 2.5 वर्सां मागणी पुरी जायना.
आणि ज्याका मागता ताका ऑब्जेक्शनय रेज करून त्या मनशाचें काम विदीन 10 to 15 days जाता. वॉट इज द रिजन बिहाइंड दीस? स्पीकर सर, ह्या हावजानसून आनी एक मागता. आमी गोवा लिबरेशन जावन 60th year आमी सेलिब्रेट करता. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युशन तेरेखोल एक गांव आसा, 60 वर्सां जावन सुद्दां आज त्या तेरेखोल गांवांतले लोकांक महाराष्ट्राचे लायटीचेर डिपेंड्स रावचें पडटा. जसे महाराष्ट्राचे लोक सोंसतात, जशी कंपल्सरी शटडावन एवरी मंडे नॉट लेस दॅन 6 hours, आज गोंयचे जावन ते भोगतात. परत 2017 आमदार जातकच हांवें मागणी केली. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक आय मस्ट से थँक्स. तांच्यांनी विजीट केली म्हाज्या बरोबर, इन्स्ट्रक्शनय दिले, टेंडरय फ्लोट जाले. आता जस्ट लास्ट 2 महिन्यान जर पळयता, टेंडर फ्लोट जाल्ले, परत रिवायज इस्टिमेटाक गेले. म्हणजे पयली इस्टिमेट करपी जे इंजिनियर आसले, इन्क्लुडींग चीफ इंजिनियर, तो जाताच आसा. तेन्ना जे केल्ले ते त्याच डिपार्टमेंटात त्याच मनशांनी केल्ले, आणि आज तेच मनीस रिवायज इस्टिमेट. वॉट इज दीस गोईंग ऑन इन दीस डिपार्टमेंट? मेंबर क्वेश्चन विचार, क्वेश्चन विचार. क्वेश्चन इतलोच, शॉर्टकट सांगता. पयलीं म्हणजे म्हाजे सबस्टेशन मांद्रे म्हाका केन्ना मेळटले. दुसरे जे जे डिफरंट म्हणजे वेगवेगळ्या गांवांनी हांवें जे ट्रान्सफॉर्मर मागले, म्हाका आन्सर मेळटा 1.5 वर्स वतले, ते केन्ना जातले. आनी थर्ड थिंग, तेरेखोलचो जो इश्यू जो आसा, आज 60 वर्सां जाली गोवा लिबरेशन म्हणजे मुक्ती जावन, अजूनय ते तेरेखोलचो इश्यू आदरणीय मंत्र्यान सिरियसली घेतला. पण त्या डिपार्टमेंटाचे हेड सगळे आहात, तांच्यांनी म्हाका आन्सर दिवपाक जाय. म्हणजे ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका एक एश्युरन्स दिवपाक जाय, ह्यो तीनय गोश्टी केन्ना जातल्यो त्यो. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, पयलो क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन पयलो आन्सर करता स्पीकर सर. तेणे अंडरग्रावंड केबल जो म्हाकाय खबर आसा की मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन केरी हे तिराकोल केरी पंचायती तिराकोल गांवांत एवरी सोमाराक 6-7 वरां लायट वयता स्पीकर सर. आनी ही लायट ही पावर जो आसा हो महाराष्ट्रा गव्हर्मेंट थंय दिता, आमी गोंयचो गव्हर्मेंट महाराष्ट्राक फारीक करता. ते वयता म्हणल्यार कितें पर्पजली उडयता सर. स्पीकर सर, ते पावर शेडिंग चालू आसा. पावर शेडिंग गोंयान आज पासून पावर शेडिंग दुसऱ्या एरियान काही करूं ना. पावर फ्लक्च्युएशन, पावर इंटरप्शन ही जावंक शकता. मुद्दमन ऑफ करप गोंयान फक्त इंडस्ट्रीची करता, लोकांक करना केन्ना पावर डावन जाता तेन्ना. स्पीकर सर, ते केरी हे गांवांतल्यान जी अंडरग्रावंड आमी केबल व्हरोंक सोदता, हेजो टेंडर फ्लोट केल्लो आमी आमच्या ऑनरेबल कलीग दयानंद सोपटेन सांगले ते भाशेन. आनी अनफॉर्च्युनेटली ताका इनवॉल्व जाता अंडरग्रावंडांतल्यान म्हणजे थ्रू रिवर. थंय केरी ऑलरेडी बंद, थोड्या एनजीओन ते केरी ब्रीज लागता तोय बंद केल्लो आसा. सो आतां तेजी परमिशनां जी लागता, जी परमिशन करपाक अंडर वॉटर केबल करपाक, हो टेंडर फ्लोट करतरी परमिशनां आमी घेतलेली आसा. तेजे 5% वयर एबाव कोट जालो. फायनान्शियल गायडलायन जे आसा, हे फायनान्शियल गायडलायन जे सांगता की 5% वयर जालो जाल्यार ताका परतून रिटेंडर करपाक जाय. आज आमी जेन्ना टेंडर फ्लोट केल्लो, कन्सिस्टींग दॅट परमिशन्स जे आमी घेतल्या ताका अंडरग्रावंड करपाक स्पेशल केबल घालून करपाक जाय. स्पीकर सर, आय एश्युअर द ऑनरेबल MLA दॅट विदीन द नेक्स्ट 15 days हो टेंडर फ्लोट करतलो. फ्लोट करून L1 करून हांव मागीर ऑनरेबल MLAक दिता, मागीर ऑनरेबल CM कडेन फायनान्शियल सँक्शन करून घेवचो अशें सांगता. दुसरी गोष्ट जी आसा, ऑनरेबल MLAन म्हटलें की एलिगेशन केलें की लोड सँक्शन केलो. स्पीकर सर, 2 गोश्टी आसता. जेन खंय तरी बिल्डर वा प्रायवेट पार्टी जेन्ना एक एप्रुवल, लोड एप्रुवल जो आसता, ही पेज फॉर हिज ओन कनेक्शन, ओन ट्रान्सफॉर्मर, ओन लायन, हे सगळ्यो गोश्ट्यो तो फास्ट करूंक शकता. आनी जो ऑनरेबल MLA सांगता की आपणाचे मतदारसंघान एक खरी तरी ट्रान्सफॉर्मर सांगलेलो, हो ट्रान्सफॉर्मर इतलो टायम कित्याक लागता? हो ट्रान्सफॉर्मर स्पीकर सर R&Iचे करता, रेन्युवेशन एंड इम्प्रुवमेंट. रेन्युवेशन एंड इम्प्रुवमेंट जेन्ना आमी म्हणटा ताका गव्हर्मेंटाचें सँक्शन आनी फायनान्शियल सँक्शन जाय. जे पयलीं ताणें सांगलें ताका फायनान्शियल सँक्शन नाका, कित्याक ते डिपॉझिटरी वर्क
आनी डिपॉझिटरी वर्का भितर 15% गव्हर्मेंटाचे चार्जीस आसता. हांगा कितें जाता स्पीकर सर की आमी जर R&Iचे अंडर काम घेतलें हो ऑलरेडी आमी एक्चुअली टेंडर केल्ले आसा आनी टेंडर करून जे काम पडटा तेन्ना फायनान्शियल सेक्शनाक हे गोष्टी खातीर उरलेले आसा. आनी दोन कामाचे विशय उरलेलो की प्रायवेट पार्टीक रोकडे कशें जाता. प्रायवेट पार्टीक फक्त लोड सँक्शन जाता, बाकीचे गोष्टी जे आसा ते टोटल गोष्टी प्रायवेट पार्टी पयशे भरून 15% सुपरविजन चार्जीस करून ते पयशे भरून एक्झिक्यूट करता म्हूण तेंची कामां बेगीन जाता. आनी ज्यो गोष्टी आमचे फायनान्शियल सँक्शना खातीर जे एस्टिमेट आमचे जाता टेंडरूय केल्ले आसा हांव पर्सनली CMA कडेन फॉलोअप करून तोय काम तुका करून दिता. तिसरी गोष्ट जे तुमी मांद्रे सबस्टेशनाचें सांगलें स्पीकर सर ते 2 सबस्टेशनां बांदपाची आशिल्ली आनी ही जी सबस्टेशनां आसा स्पीकर सर एस्टिमेट हेजे 2/10 MVA 33/11 KVA सबस्टेशन इंडोर टायप सबस्टेशन हे मांद्रे आनी बाळे दोनूय कडेन आमी टेंडर केल्लो स्पीकर सर आनी ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल आमी YAS नंबर 9 CE टेक्निकल सँक्शन 1819 और डेटेड 3/5/2018 दिलो. तेज्या नंतर आमी टेंडरूय फ्लोट केलो सर आनी एस्टिमेटेड कॉस्ट आशिल्लो 65 crores 66,76,184 रुपीज आनी हो करतरी NIT प्रिपेर करून तो टेंडरूय पब्लीश केलो ऑन 21/5/2018 आनी हो पब्लीश करतरी स्पीकर सर एस्टिमेट टेंडर जालो तो 56,94,020,095 तो बीड जालो. पूण हो स्पीकर सर कोविडाच्या टायमार जाल्या कारणान म्हणजे मागीर नंतर जेन्ना ड्यू टू पुअर फायनान्शियल रिस्पॉन्स ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिल्ड्स वे पोस्टपोन 2 times म्हणजे ताका फायनान्शियल कोण करपाक येवना स्पीकर सर म्हूण हो टेंडर आमी 2 पाटी टायम लिमिटेड एज पर फायनान्शियल गायडलायन्स हो पोस्टपोन केलो स्पीकर सर बीड येवपाक. फर्स्ट टायम केलो तेन्ना कोण येवना, सेकंड टायम केलो एक 31 जावपाक जाय स्पीकर 12:30 पासून आन्सर करूंक मेळता स्पीकर सर 31 जाल्यार म्हाका बसपाक पडटलें. क्वेश्चन आवर काबार जालो म्हणटा पळय तो क्वेश्चन हांव 11:30 to 12:30 म्हणजे कलिगाक हांव सांगूंक सोदता स्पीकर सर. आतां जालो आतां बसता स्पीकर सर. Question is over. 0 hour. Dayanand Sopte. I would like to make the following 0 hours mention. Fear and anxiety in the mind of farmers of Bicholim, Bardej and Penim due to Tilari Canal bridge resulting the damage to field and interruption of water flow as well as interruption of water supply to Asnora and Chandel water treatment plant. The step the government intend to take in this matter. Speaker sir, एकदम serious issue असा. Zero hour. हय एक दोन तीन point. Okay, yeah, thank you. Minister, Honourable Minister. Speaker. I had gone to that place yesterday on this site. So it is a very serious question. Please look at the let the water start at least after 4 to 5 days. Speaker sir, I have taken note, but तुम्ही सांगता ते भाशेन this is very serious issue for the water, drinking water as well as for agriculture. Speaker sir, bridge जात्री ताबडतोब आमी we have sent our team of engineers in consultation with the engineers from Maharashtra. आता कितें जाता स्पीकर सर, luckily आमकडे in this month of आमकडे alternate sources आहा. So immediately we have decided to tap the water from the alternate source like Nalla आसा आमचे आनी आमटाणी डेमांतल्यान आमी चांदेलाक आनी अस्नोरा दितले. So एका time लागतलो रिपेर करपाक. But we are confident that we can augment the water from alternate sources, not to disturb the agricultural activities as well as water supply for drinking purpose. चर्चा जाले मग मायक बंद करून लागतो पिलो बिकॉज सर म्हाका जिरोवर विचारपाक काय नाका विचारपाक नाका. श्री ढवळीकर. तुमी 0 hour केलां म्हणून 2 minutes म्हाका उलोवपाक जाय हेचेर. So I think much fear and anxiety in the minds of the agriculturists producing banana, erica nut, coconut and other varieties of plantation due to menace caused by wild animals, wild boar, monkeys, kheti, giant squirrel, shakro, and destroying and damaging the produce causing financial loss to the agriculturists and steps government intends to take to overcome the
मिनस एंड फायनान्शियल सपोर्ट फॉर द अग्रिकल्चरिस्ट. हो इश्यू म्हाका दिसता ह्या सभागृहांत हांवें स्वता दोनदा हाडला. फाटीं आमचे ज्येश्ठ ह्या सभागृहांतले नेते प्रतापसिंग राणे आज तरी हांगा नाशिल्ले, तांणी हो इश्यू हाडला. त्यानंतर प्रत्येकाक हो इश्यू लागता. फॉर एग्जाम्पल तुमच्या मतदारसंघात लागता, मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात लागता, आज अग्रिकल्चर मिनिस्टर आसा ताज्या मतदारसंघात आसा. आनी जे शेतकरी पीक काडटा ते सगळें पीक नश्ट करता. नाल्ल जो आसा तो आतां शेकरो म्हणून जालो पळय, तो मोणो सुद्दां दवरना. तो इतलो सुंदर दिसता ना ताका पळयले नंतर, पूण नाल्ला कडेन गेले बरोबर तो सुंदरताय ताची गेली. अशी परिस्थिती. आनी अशे वेळार आजून वचून तुमी ताजेर कांयच एक्शन घेना. खंय तरी पळय बाकीच्या स्टेटीची म्हजे कडेन NOCs आसा, ज्यो NOC हांव सबमीट करता तुमकां. त्यानंतर गोवा बागायतदारान जें पत्र बरयलें तुमकां तेंय हांव सबमीट करता. हिमाचल प्रदेश, शिमला आनी अदर स्टेट्स ज्यांनी हाजेर कितें तरी मातसो उपाय योजना केल्या. हांव म्हणना पूर्ण उपाय योजना तुमी करा, मारा तांकां हेंय म्हणना, पूण कितें तरी हाजेर करपाक जाय. ना जाल्यार सपोर्ट प्रायस तरी वाडोवन दिवपाक जाय. अग्रिकल्चरिस्ट काबार जातले. एक तुमी आत्मनिर्भर भारत म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत कसो जातलो? अग्रिकल्चरिस्टूच जर काबार जाले. आज 70 तालुक्यांत तुमी तुमचो मंत्री हांगा बसला, वाळपयत वचा आनी इंटरनल हातूंत वचा, तांकां नाल्ल विकतो हाडचो पडटा. पयलीं खंयी गेले जाल्यार ते नाल्ल घेनाशिल्ले कारण भरपूर नाल्ल मेळटालो. पूण आतां 70 तालुक्यांत ऑपोजीट जाल्लें आसा. जो खंय वता तो नाल्ल घेवन परत येता. अशी परिस्थिती 70 तालुक्यांत जाल्या. आनी हें अग्रिकल्चर करचें की ना हो प्रश्न प्रत्येकाचो आसा. आनी त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक की इमिजिएट हेजेर एक्शन घेवची. हे पेपर्स तुमकां ले करता हांव आनी ताजेर नोंद घेवची. ना तो अग्रिकल्चर. स्पीकर सर, माननीय सदस्यान जे म्हणले ते बरोबर आसा की जे लुकसाण जे वेगवेगळे जनावरां किंवा रानटी जनावरां करतात हें बरोबर आसा. आनी तेजे खातीर आमी ज्यांचे लुकसाण जाता ताका टायम टू टायम कॉम्पन्सेशन म्हूण दितात शेतकार आदार निधींतल्यान. वेगवेगळी फेन्सिंग करपा खातीर आमी तांकां सबसिडी दवरल्ली आसात. 75%, सोलरार 90% अशें हे केल्ले आसा. पूण ताजे भायर तुमी म्हणटा अशें पयर गोवा बागायतदारान दिली उपरांत आनी ताच्या पयलीं सुद्दां अनेक मिटींग सुद्दां आमच्यो फॉरेस्टा कडेन जाल्ल्यो आसात. आनी हेजेर आनीकय सामकें प्रिकॉशन घेवपा खातीर जें जें कितें करपा जाय तुमी जें म्हणलां तें बाकीचे स्टेटीन कितें घेतलें आसा तें पुरेपूर जाल्लें ना. पूण काही हें घेतलें आसा. तशेंच आमचें बी जें कितें हेजे फुडें लुकसाण जावपा जायना तें आमी कॅर घेतलें. आनी फॉरेस्टा कडेन आमचे चालू म्हणजे रेग्युलर मिटींग चालू आसात. तुमी जें कितें सांगलां तें हांव समज आसा. आनी ह्या शेतकऱ्यांक फक्त आख्ख्या 12 तालुक्यांक त्रास जाता हे बरोबर. रोहन खंवटे. स्पीकर सर, हो इश्यू मातसो ग्रेव आनी अर्जंट पब्लीक इम्पॉर्टन्स आसा. पूण म्हाका 2 मिनटां उलोवंक दिवची. ऑल्दो इट्स अंडर 0 hour मेन्शन. Fear and anxiety in the minds of the unemployed children of freedom fighters who are unable to secure jobs in the government sector. They had been assured 2% reservations in 1996, considering the sacrifice they made, that was made by their parents during the freedom struggle. However, the said rule has not been implemented till date. These people are without any gainful employment and are finding it difficult to maintain their family. There is an urgent need for accommodating these names in the immediate batch of government employment opportunities commencing from January 2021. Government should initiate immediate action on priority basis as these unemployed children of freedom fighters are initiating a fast until death from January 22, 2021. The steps government proposes to take in this regard. Speaker sir, Honorable CM सरकाराकूय खबर आसा, इल्ले आमदार थंय गेल्या फ्रॉम द ऑपोजिशन. आनी काल हांव वचून ताका मेळटकच स्पीकर सर एकूच दिश्टी पडलें की फ्रीडम फायटर बाब सुरेश परुडेकर आसूं जाल्यार बाब नागेश च्यारी आसूं, ज्या लोकांनी सॅक्रिफायस केले आनी तांकां कंटिन्युअसली लास्ट वी हॅव बीन टॉकिंग हाव टू टेक केअर ऑफ फॅसिलिटीज फॉर देम. म्हाका दिसता आमी खंय ना जाल्यार खंय आमी कमी पडल्या. दीस इयर स्पीकर सर इज 60th लिबरेशन इयर आनी चीफ मिनिस्टरान अनावन्स केलां की 100 crores will be spent on the celebrations of the 60th year of liberation.
तातूंत स्पिकर सर चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर ज्यांनी सॅक्रिफायस केले फ्रिडम फायटर ते खुबशे आज ना. तांचे फॅमिलीज आसा. इल्ल्यांक एक भुरगें आसा, इल्ल्यांक 2 भुरगीं आसा, इल्ल्यांक 4 भुरगीं आसा. सगळीं मेळून सुद्दां धरली ऑनरेबल सीएमान 10,000 जॉबांचे एम्बिशियस प्लॅन अनावन्स केल्लो आसा. हांची सगळीं सुद्दां धरली स्पिकर सर जाल्यार 250 वयर ना. फ्रॉम 1996 स्पिकर सर देर स्टेट पॉलिसी प्रमाणे 2% रिजर्वेशन जाले एज पर द वेकन्सी रोस्टर. ताज्या मागीर होम डिपार्टमेंट आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट खंय तरी कमी पडले आनी इम्प्लिमेंट केले ना म्हणून ते उरले. थंय तांचे डिपार्टमेंटल क्लॅश जावंक लागले. चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स सायडलायन जाले. थंयच्यान स्पिकर सर 2008 गव्हर्मेंटान परत चेंजीस इन पॉलिसी केली आनी जवळ जवळ 135 चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स घेतले वीच वॉज द प्रिवियस बॅकलॉग. ऑगस्ट 2013 स्पिकर सर पॉलिसी चेंजीस केल्यो टू इन्क्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स फ्रॉम 2% to 5%. And assured them that all children of freedom fighters would be employed within 18 months from notice of the policy, that is from February 2015. 18 महिने झाले स्पिकर सर. ताज्या मागीर स्पिकर सर सरकार एक्सटेन्शन मागीत आसा. 2017 पर्यंत मागलो, मागीर 19 पर्यंत मागलो आनी आतां फेब्रुवारी 2021 पर्यंत मागिल्लो आसा. तातूंत स्पिकर सर खुबशीं भुरगीं जी एलिजिबल आशिल्लीं जॉबाक ती आज एलिजिबल ना. सो एक कॅटेगरी आसा जे एलिजिबल आसा, दुसरी कॅटेगरी आसा जी एलिजिबल ना. पूण तांकां आज स्पिकर सर खंय नाल्यार खंय जांकां एलिजिबल ना तांकां एक वन टायम सेटलमेंट स्कीम करची अशी तांची मागणी आसा. आनी जॉबाक जे अवेलेबल आसा आनी जे एलिजिबल आसा तांकां करून दिवचे हें सरकाराचें म्हाका दिसता इनिशिएटीव जावपाक जाय. आज पर्यंत स्पिकर सर पेट्स जावं बाकीच्यो जावं वे थिंग्स वेर आउट ऑफ द सिस्टम, आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ऑल्दो इट वेर हॅव्हिंग सुप्रीम कोर्ट बायंडिंग्स, गव्हर्मेंट हॅज फावंड वेज. आजूय सरकार कितलेशेच ऑर्डिनन्सीस काडून आपली वाट काडटा. तेन्ना स्पिकर सर चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स एक वेळचो 250 भुरग्यांक समज न्याय दिवचो पडटा वीच विल बी अ प्रॉपर ट्रिब्यूट टू द फ्रिडम फायटर्स हू हॅव गिवन सॅक्रिफायस देमसेल्स टू गिव अस लिबरेशन अँड वी आर इन द 60th year ऑफ लिबरेशन. जाल्यार म्हाका दिसता स्पिकर सर ऑनरेबल सीएमान काल कोणाक तरी मनशाक धाडिल्लो रिपोर्ट घेवपाक कितें आसा तें पळोवपाक. ह्या भितर समज स्पिकर सर ह्या फ्रिडम फायटरांक कितेंय समज जालें जबाबदारी कोण घेतलो. आज तांची परिस्थिती पळयल्यार चारी बाब 2दा हॉस्पिटलान वचून आयलो. त्यांची परिस्थिती पळयली जाल्यार बरी ना. ते सारके ठाम पेटले की ह्या फाटी करून दी नाल्यार आमी वता गेल्यार गेले, लेट अस सॅक्रिफायस आवर सेल्फ फॉर दीस कॉज म्हणून. आनी ती भुरगीं त्या टायमार बापायनी जेन्ना सॅक्रिफायस केलें स्पिकर सर, फॅमिली खंय ना खंय सेपरेट उरली, तांची भुरग्यांक प्रॉपर फोकस मेळना जाल्यार हे फॅसिलिटी समज आमी दिवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता एकदां सीएमान पळोवचें पडटलें. सेकंडली स्पिकर सर हेल्थान वता जाल्यार दे आर ट्रिटेड लायक नॉर्मल पेशंट्स, दे डोंट गेट एनी फॅसिलिटीज. आमदारांक फॅसिलिटी मेळटा तांकां मेळना. स्पिकर सर एक्स सर्विसमॅनाक प्लॉट्स मेळटा तांकां कांयच मेळना, ते मागयना. पूण हे सद्दां स्पिकर सर ह्यो समज एक वन टायम स्कीम समज काडली जाय जाल्यार सीएमान ऑपोजिशनाक कोणाक घेवन लिडर ऑपोजिशन आमकां घेवन ताणें घेवन वन टायम स्कीम काडून तांकां दिली जाल्यार हो इशू स्पिकर सर सोंपपाक जाय. कितेंय समज रॉंग जालें थंय आयच्या दिसाक जाल्यार ही जबाबदारी पूर्ण सरकाराची आसतली. ताज्या खातीर ऑनरेबल सीएमा कडेन मागता की ताणें हाजेर न्याय दिवन 60th year ऑफ लिबरेशन खऱ्या अर्थान सारको करपाक सेलिब्रेट करपाक दिवचो लोकांक. स्पीकर सर खरें म्हटल्यार हें 0 hour मेन्शन ओके पयल्यान पयलीं तरी तुमी डिस्कशन करपाक एलाव केलें. पयली गजाल सांगता तेणी जें सांगलें पळय न्ही थंय कितेंय जालें जाल्यार म्हाका दिसता तो एसोसिएशनाचे हेड जे कोण आहा पळय न्ही ते जबाबदार आसपाक जाय. हांव कित्याक तें सांगता, ते आंदोलनाक बसच्या पयलीं पासून तेंच्या कडेन आमच्या कलेक्टरान उलोवपाक आनी सेक्रेटरी SS होम हांच्यांनी उलोवपाक सुरवात केला. तांकां प्रपोजल निव्वळ तांकांय खबर आसा, ते प्रत्येक गोश्ट म्हाका रायटिंगानूच दी म्हणून मागता. तांच्या कडेन सरळ सरळ सांगा 23 वॅकन्सी तेंच्यो आत्तां आसा म्हणजे ड्यू जाल्ल्या प्रमाणात. 2013 तेची जी पॉलिसी काडली ही फर्स्ट टायम तांकां जे कोण म्हणजे फ्रिडम फायटर कॅटेगरीन तितक्या सगळ्या जाणांक परत एकदा रजिस्टर्ड कर म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी ताज्या उपरांत 143 जॉब म्हणजे 2012चे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार येयल्या उपरांत दिल्या 143. एका फ्रिडम फायटराच्या भुरग्याक तीग जाणांक सर स्पीकर सर नोकऱ्यो दिल्ल्या, तीग जाणांक सुद्दां. हांवें ताका फक्त इतकेंच सांगलें 23 नोकऱ्यो तुमकां आत्तां दिता. ताज्या उपरांत ज्या फ्रिडम फायटराच्या भुरग्याक कोणाकूच नोकरी मेळोंक ना ताका प्रायोरिटी दिवन नोकरी दिवया होय प्रपोजल तेंच्या कडेन दवरलो. निदान म्हणजे ज्या फ्रिडम फायटराक निदान एकट्याक तरी पयलीं मेळोनी म्हणून. दुसरी गजाल आमी सगळ्यांक दिवपाक जाय आसा तेजेर कितें तरी डिसिजन घेवया. आमी तांकां सांगलें 31 मार्च पर्यंत विशय सोंपयता हेंय तांकां सांगलां. तिसरी गजाल जी तांकां सांगली पळय न्ही स्पीकर सर, तांच्यांनी म्हणलें की एज बातात मिनिमम क्रायटेरिया गव्हर्मेंटाचो पिवन घेतलो जाल्यार 10वी जालो. स्पीकर सर 91 जावन भितरले 10वी फेल आसा, कोण 6वी 7वी. आमी तांकां तें ऑप्शन दिलां की आमी आत्तां पिवन म्हणून ताका हांव कांयच करूं शकना, गव्हर्मेंटची पॉलिसी बदलल्या. बट तरी सुद्दां
ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड 60 वर्सां आमी मनयता खंयच्याच फ्रिडम फायटराच्या लोकांक दुखोवपाची म्हाजी इच्छा ना तांकां आमी सांगलें तुमकां आमी ह्युमन रिसोर्सान तुमचें क्वॉलिफिकेशन आसा त्या प्रमाणे तुमकां जॉईन करून घेता. तिसरी गजाल स्पीकर सर हें सगळें करून हें सगळें तेंचे कडेन डिस्कशन चालू आहा आनी तेंचें म्हणणें की रायटिंगान दिया तें परत सांगता कारण शेवटी आनी परत म्हणजे MLAन सांगलें की कोण जबाबदार आसता म्हणून थंय आसलेल्या फ्रिडम फायटरांक हांव परत सांगता म्हणजे ते जबाबदार आसपाक जाय कोण एसोसिएशन थंय बसल्या ते हांव इतकेंच सांगता कित्याक सांगता तेंच्या कडेन हें डिस्कशन चालू आसतना आमी ताका सांगलें थंय बसूं नाका डिस्कशन चालू आसा आमी मार्च पर्यंत विशय सोंपयता म्हणून सांगला आनी आतां तर 23 जॉब आतां दिता म्हणून सांगला आमी फेब्रुवारी म्हयन्यात जे आसा ते दिव उरता उरले कोणाक तरी आपल्याक आतां GPSCन कित्याक रिजर्वेशन दिवंक ना तें हांव सांगूं शकना अकॉर्डिंग टू दी GPSC रूल आमचे GPSCकूय रिप्रेझेंटेशन दी थंयसरूय रिजर्वेशन आसात बाय रूल थंयसरूय दिवया म्हाका कांयच म्हणणें ना थंय दिवपाक जाय कोणाक तरी GPSCंतल्यान खंयचो तरी पोस्ट मेळपाक जाय त्या खातीर प्रयत्न करचो म्हाजें तितूरय म्हणणें ना उरता उरले स्पीकर सर एप्रॉक्सिमेटली कितें तरी एक 150 जाण सुमार उरतले आमी तांकां लास्ट ऑप्शन दिला तुमी सद्या म्हणजे नोकऱ्यो रिजर्वेशनांतल्यान तुमकां आत्तां नोकऱ्यो तुमी ह्युमन रिसोर्सान आमी तुमकां जॉईन करून घेता एज अ कितें LDC म्हणून तुजें क्वॉलिफिकेशन आसा त्या प्रमाणे आनी मागीर जसो गव्हर्मेंटान जॉब आयलो तुका आमी डायरेक्टली गव्हर्मेंटान सोमतेच घेता हें ऑप्शन तेंच्या समोर दिलां. सेक्रेटरी SS होम कलेक्टर हे तेंच्या कडेन 2 फावटी तेंच्या कडेन मिटिंगूय जाल्यो ते रायटिंगान मागता आतां आमी तांकां इतकेंच सांगलां स्पीकर सर तुमी रायटिंगान दिया की ह्यान फुडें परत आनी म्हणजे आतां सोंपलें परत ते म्हणटा 25 जाण आनीक उरल्या तांकांय घेया आमी म्हणटा तांकांय बी घेता पण व्हेरीफाय करूनी घेया म्हटल्यार म्हणून डायरेक्ट व्हेरीफाय करूंक जायना कारण कोण फ्रिडम फायटर आसा ना हे SS होमान तेजें लिस्ट आसा काय ना व्हेरीफाय करचें पडटलें आमी तेंय बी जाय जाल्यार व्हेरीफाय करता आनी घेता म्हणून सांगलें स्पीकर सर ताज्याय फुडलो विशय आमी तांकां सांगलें की तुमी एक टायम बरोवन दिया आमी आतां 250 जाणांक घेतले न्ही परत आनी 50 जाण येवन थंय आंदोलनाक बसूंक जायना परत सरकाराची तिरडी काडूंक जायना त्या तरी एकदाच विशय सोंपोंक जाय म्हणून जी एसोसिएशनां आहा पळय न्ही आमी हें सांगलां की त्या एसोसिएशनांनी बरोवन दिवचें की हो वन टायम विशय सोंपलो आनी फ्रिडम फायटरांचे भुरगे जे आसा हे नोकरी मागपाक आनी येवचे ना हे तरी एकदां नाल्यार परत परत सरकार खंयचे आसा इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस फाल्यां जे सरकार येता परत तेजी तिरडी काडपाक लागतले तें जावन उपयोग ना कारण सरकार इतकें ओपन आसा तांच्या बाबतीत 60 वर्सां जर आमी म्हणयता आसत जाल्यार गव्हर्मेंटान आतां ते जो पर्यंत हे बरोवनूय दिना आमी तांकां तोय प्रपोजल दिला तांच्यांनी बरोवन दिवचें म्हाजे कडेन ऑपोजिशन लिडरूय हो विशय घेवन येयल्ले पयलीं तांकां हांवें सांगलां की आमचो खंयसरूय भितर दुमत ना म्हाका फ्रिडम फायटरांच्या बद्दल कृतज्ञता आसा आनी तांच्यांनी ह्या विशयाचेर हो विशय क्लोज करचो असो म्हाका दिसता तेंच्यांनी थंय बसचें न्ही कलेक्टर आनी SS होम तेंच्या कडेन कंटिन्युअसली उलयता ते सोंपोवचो विशय. बिकॉज म्हजी एकूच मागणी आसा ऑनरेबल CMा कडेन आज पर्यंत कलेक्टर कॉर्डिनेट करता खंयच कमीपण जायना मुख्यमंत्र्यान आनी म्हाका दिसता ते फ्रिडम फायटर 3 जाण बसल्या एक पर्सनली 5 मिनटां भेट दिवन तांकां समज एक्सप्लेन केलें जाल्यार स्पीकर सर म्हाका दिसता इशू सॉल्व जावंक शकता विथ हिज एश्युरन्सीस देर. ऑपोजिशन लिडर म्हाजे कडेन मिटींग जाली आनी ताज्या उपरांतूय तेंची म्हाजे कडेन मिटींग जाली तांची म्हाजे कडेन मिटींग तांकांय जाली तेंची म्हाजे कडेन बसच्या पयलीं तांच्यांनी म्हाजे कडेन मिटींग घेतल्या आनी मिटींग घेतल्या उपरांत सांगलां 31 मार्चाच्या पयलीं तुमचे सगळे विशय रिजॉल्व करता कारण शेवटी खंय तरी रूल जो पर्यंत डिसायड करिना कारण दॅट मिटींग इज चॅअर्ड बाय द CS आमकां थोडेशे रूल खंय तरी घेवचे पडटले म्हणून हांवें सांगलें 31 मार्च तुमी डेडलायन दिया आतां शेवटी कशा खंय तरी थोडोसो वेळ लागतलो न्ही ह्या गोश्टीक कारण जे किचकट गेली 60 वर्सां स्पीकर सर अशे विशय आहा पेंडींग ते आमकां थोडे दीस तरी लागतले ह्या विशयांतल्यान आतां ते म्हणटाले फाटल्या आमी 9 म्हयने कोविडांतल्यान गेले आमी कांय करूंक शकूंक ना बट जेन्ना विशय आयला तेन्ना सोडयता म्हणून म्हाज्या कडेन मिटींग जाल्या पण हांवें तांकां 31 मार्च एंड डेट सांगलेली तांकांच एसोसिएशनाक ते एसोसिएशन फ्रिडम फायटर चिल्ड्रन एसोसिएशना पळय न्ही ते म्हाका पयलीं ऑपोजिशन लिडरा कडल्यान मेळ्ळे आनी आत्तां बसच्या पयलीं 4 दीस पयलीं म्हाका मेळ्ळे तेन्नाय सांगला तांकां हो विशय मातसो तिका कळप ना मरो जाल्यार त्रास न्हू आफोवपाक लायता मरो जाल्यार त्रास मरते आपोवंक लाय आनी काबार करता आफोवंक लायता स्पीकर. पांडुरंग मडकेकर इज नॉट देयर. Honourable member Wilfred Disa. Sir, I would like to make a mention to the following matter. Fear and anxiety in the minds of people due to proposed setting up of 250 TPD 20% solid waste management facility to be set up in Verna Industrial Estate, which will destroy our environment and contaminate our groundwater, deep E. coli bacteria, and will damage the wells and springs. The surrounding area is industrial estate is having more than 32 springs. Action the government intends to take to change the site due to public objections. Speaker sir, honorable memberan जो विषय काढला वो preliminary stages हाँ we will take you in confidence. Before that we will not start anything.
तुका कॉन्फिडन्सान घेतले पयलीं कितेंच करचे पयलीं अजुनूय कांय जावंक ना थिंगा खाली जागो आमच्या ताब्यान येयल्लो आहा जागो आमच्या ताब्यान येयल्लो आहा 1,20,000 स्क्वेअर मिटर जागो येयल्लो आहा आमच्या ताब्यान GWMCच्या तेजे वयर आमी अजुनूय कांय स्टार्ट करूंक ना थिंगा वी वील टेक यू इन कॉन्फिडन्स तुजे सगळे जे सरपंचस आहा तुजे मेंबर्स आहा NGOs आहा सगळ्यांक कडेन मिटींग घेवया पयलीं तेचे पयलीं आमी कांय करचे ना थँक्यू स्पीकर सर स्पीकर सर सरपंचास NGOs आमी सगळ्यांनी अपॉइंटमेंट घेवन CM आनी मिनिस्टरा मेळ्ळे आनी आमकां एश्युरन्स दिल्लें तो प्लांट थिंग हाडपा नाय म्हूण आमकां आतां अजुनूय पडपा जाय आमी नोटेड केला हें वी वील डेफिनेटली नॉट स्टार्ट एनीथींग विदाउट स्पीकिंग टू यू ऑर टेकिंग इन कॉन्फिडन्स एक झिरो आवल निकळणकर Speaker sir, Jira mentioned Nadara village in Thiwi constituency best known for the cultivation of varieties of crops such as chilies, onion, groundnuts and other vegetables. This is the main source of livelihood to the local area. The people in the area anxious as the crops are being destroyed by bison for the last 2 consecutive years, thereby causing huge financial losses and hardship. The Forest Department was also informed regarding this matter in month of January 2020, but no action has been taken. Speaker sir, last गेल्या वर्सा असेंब्लीनूय हांवें हो प्रश्न काडला जिरावर मेन्शन थंय जे गवरेडे आहा ऑलरेडी थंय गांवांनूच आहा आनी गेल्या एका वर्साक म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कांयच प्रयत्न करूंक ना तांकां परत धाडपाक आनी जेणे करून ते एरियेचे क्रॉप्स पिड्ड्यार जाता आनी ते जाल्या उपरांत गेल्या टायमार तांकां नुकसाण भरपाय बीन कांय दिवंक पावोंक ना तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी CMA कडेन की थंय ते हें करपाक स्टेटी भायर काडपाक प्रयत्न करपाक जाय म्हणून नाजाल्यार ते आतां म्हाका दिसता परत 2 आसले आतां 4 जाल्या थंय तेंचे वाडत वयतले आनी मागीर मानहानी जातली कित्याक स्पीकर सर गेल्या 10 वर्सां पयलीं तसोच एलिफंट येयल्ले आनी एक रेवडच्या लोकां मनशाक कॅज्युलिटी जाल्ली त्या खातीर मनशाची कॅज्युलिटी जावंक जायना आनी लोकांची शेतांय बऱ्या पैकी तांकां करपाक गावोंक जाय स्पीकर सर नोटेड पण फक्त इतकेच गोवा हो आमचो स्टेट एनिमल आसा इतकेच लक्षात आसूनी म्हणटा हांव फक्त इतकेच आनी काय मेंबर श्री विजय सरदेसाय Speaker sir, fear and anxiety in the minds of residents of Ribandar and neighboring Chimbel, Merces, Old Goa and Saumatais and Golti, Naveli in Diwar area over the delay in setting up of a full-fledged 30-bedded health center at the old Ribandar hospital. Speaker sir, CCP आणि पंचायतीन हें रिझोल्युशन सरकाराक धाडलां लोकल आमदार आनी हेल्थ मिनिस्टरान विजीट केल्लें आहा थंयच्यान डिरेक्टर हेल्थान म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टराक धाडलां हेल्थ मिनिस्टरा कडच्यान फायल मुख्यमंत्र्या कडेन 1 म्हयनो पेंडींग आहा म्हजो डिमांड असो आहा की मुख्यमंत्र्यान कॅटेगॉरिकल स्टेटमेंट करचो कित्याक हें जें मेडिकल कॉलेज इज एशियाज ओल्डस्ट मेडिकल स्कूल इट हॅज अ रीच हिस्ट्री कोणाकूच उगीच काडून दिवशात ती 1 म्हयनो फायल क्लियर जायना म्हणून लोकांचे मनान डावट तयार जाल्लो आहा सो डावट क्लियर करपाक मुख्यमंत्र्यान कॅटेगॉरिकल स्टेटमेंट करचो स्पीकर सर दिस इज अ झिरोवर मेन्शन बट तरी सुद्दां हेल्थ मिनिस्टर मदो आनी MLA कन्सर्न हाजे डिस्कशन जाला ह्या विशयाचेर आनी थंयसर PHC कन्सिडर करपाचें ठरलां मोशन CM मोशन आता घेवका मागीर घेवपाचें काँग्रेस मोशन श्री सुभाष शिरोडकर श्री रोहन खवटे Speaker sir, I rise here to move the motion of congratulations for our Honorable Prime Minister. Speaker sir, this House congratulates our Prime Minister Narendra Modi ji for his visionary leadership during the difficult time of Corona pandemic, and also our indigenous COVID-19 vaccine manufacturing companies, namely Bharat Biotech, there's a Covaxin TM, and Serum Institute of India,
CDX 005. While many countries are still exploring options of lockdown, our country has begun vaccination of frontline COVID warriors. This is a great step towards Atmanirbhar Bharat vision of our Prime Minister, Narendra Modi ji, wherein this indigenously developed vaccine will be administered to our Indian nationals as well as in the neighboring countries like Bhutan, Maldives, Bangladesh, Nepal, Myanmar, and Siachen, etc.